दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचें स्वागत आसा। तर आयज आमी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी करया, कोबीचे थालीपीठ, जे भुरग्यांक खूब आवडटा। आतां साहित्य कितें लागतलें तें पळोवया। तेका लागून हांव आतां किसलले 2 वाटयो कोबी घेता। कोबी असो बारीक किसून घेतलेलो आसा आनी बारीक चिरलेली 1 वाटी हिरवी कोथंबीर घेतल्या। 1 हिरवी मिरची बारीक चिरून घेता। 1 चमचो किसलली लसूण घेतल्या आनी 1 चमचो किसलले आले घेतला। आता भितर घालया 1 चमचो मिरची पूड आनी चवी पुरते मीठ घालून घेता। आता हे मीठ आमकां कोबीक आनी सगळ्या मिक्सराक लावन घेवपाक जाय। मीठ लायतकुनी कोबी उदक रिलीज करता, तर त्याच मॉइश्चरान कोबीक सुटलेल्या उदकान आमकां बेसन पीठ घालून घेवपाक जाय आनी मिक्स करून घेवपाक जाय। तर आतां हांव 1 वाटी बेसन पीठ घालून घेता आनी हे आतां मिक्स करून घेवया। आमी उदक घालची ना, अशाच मिक्सचरान हे मिक्स करून घेतली। तर आमचे हे मिक्सचर तयार जाल्लेले आसा। आतां थालीपीठ करपाक घेवया। हांवें गॅसार पॅन दवरलेलो आसा, भितर 1 चमचो तेल घालून घेता आनी ब्रशान तेल स्प्रेड करून घेता। आता तेचेर आमचे मिक्सचर घालून घेवया आनी ते बरें स्प्रेड करून घेवया। तुमकां जाय त्या सायजीचे थालीपीठ करपाक जाता। आता हे 2 मिनटां धापून दवरया। 2 मिनटां जाल्लेली आसात। आता थालीपीठ परतून घेता। पळय, थालीपीठाक बरो कलर येयलेलो आसा। आता दुसऱ्या वाटेन भाजून घेवया। तर अशें हे थालीपीठ बरें क्रिस्पी अशें जाता आनी खूब टेस्टी लागता। हे पळयात, आमचे थालीपीठ रेडी जाल्लेले आसा। आता सर्व करया। तर हे थालीपीठ टोमॅटो नाल्यार टोमॅटो चिली सॉस बरोबर सर्व करात। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावात दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आनी म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात।